आयची परिस्थिती टोटल मायनिंग बंद जाल्या कारणान आख्ख्या गोंयाक एक सावड पसरलेले कडेन आसा आनी ताका लागून ह्या लोकां खातीर आमी फुडें कितें एक्शन घेतला गव्हर्मेंटान मातशें कळपाक आशिल्लें. स्पिकर सर, मायनिंग बंद जाली ती सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन. ती ऑर्डर कितली बरोबर आसा हाजेर हांव उलयना, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या ऑर्डरींच्यान सोल्युशन काडपाचें. सद्याचो सिजन जो आसा तो पावसाचो सिजन आसा, ज्या वेळार मायन चलनासली. हांव सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन पर्सनली इंटरेक्ट जाला आनी सगळ्यांचें ओपिनियन कितें आसा हें आमकां फाल्यांय कळटलें. फाल्यां मायन्साचो डिमांड आहा, त्या वेळारूय सगळ्या सभासदांनी सांगचें. त्या सायडीचोय सपोर्ट मेळत जाल्यार योग्य ती कारवाई करपाक येतली आनी ती करपा खातीर म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो. कितें आहा तें आत्तां सांगिना, कारण कितें आहा तें सांगलें जाल्यार ताचे पयलींच सावडेज सुरू जाता. आमचें डेलिगेशन गेल्लें दिल्ली, तेन्ना तांकां एका मंत्र्यान कोणी तरी सांगलें की तुमी दलाली करपाक आयले काय म्हूण. This kind of statement should be condemned, because we all went as the people of this the members of this house, opposition as well as the ruling. What is the point of order? Member has said dalali karpak hadle. I want to clarify which particular person has said and who was there, because I was part of the delegation and there was no such thing that dalali karpa ila ashena. So it's a point of order and I was very much present for this delegation. Minute. Honorable CM is speaking. Just minute. Honorable CM is there. म्हाका दिसता थंय एका इंडिव्हिज्युअल डेलिगेशना बरोबर कितें जालें त्या हावजान आमकां कांय खबर ना. आय वॉज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, सो देर इज नो पॉयंट इन डिस्कसींग दॅट इशू. म्हज्या सायडीच्यान हांवें सगळ्या स्टेक होल्डरा बरोबर सगळें अंडरस्टँड करून घेतला. आतां ताजेर सोल्युशन कितें हें फाल्यांचें हें जाल्या नंतर देर इज ऑलरेडी कन्सर्न टीम देर इन दिल्ली, त्यांच्या बरोबर हांव वचून मेळटलो तांकां. त्यामुळे फाल्यां तुमी जेन्ना पळय मायन्साचेर विशय काडटले तेव्हा हांव उलयतां. आनी ती सुद्दां बऱ्या क्वॉलिटीची मायन आसल्यारूच वता. तांचे म्हणजे कोण भायले कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले ते गेले, तांचे हांव उलयना. जे तुमी संख्या सांगता ते इन्क्लूड्स ऑल द आवटसायडर्स ऑल्सो. पण हांगा आशिल्ल्या लोकांची काळजी करपाची जबाबदारी सरकाराची आहा. ताज्या खातीर तरेतरेची सोल्युशन्स वर्कआवट करची पडटली. हांगा फाल्यां डिमांडाच्या वेळार फाल्यां डिमांड आहा मायनीचे, त्या वेळार सगळ्यांनी आपले विशय कितें करूंक जाय अशें दिसता ते हांगा सांगतकूच त्या प्रमाणे एक मिटींग हांव घेता आफ्टर दॅट आनी एसेंब्ली जाली की वचून कोणाक मेळपाचें ते दिल्लीक वचून मेळटा. डेलिगेशन गेल्लें ते इमिजिएट कितें कोर्टांच्यान सोल्युशन मेळटा काय पळोवपाक गेल्लें. लाँग टर्म सोल्युशन हो फाल्यां आमी ह्या तकट ठरोवया विशय आनी हांव घेता. डेलिगेशनाच्या हातूंच्यान जे कायद्याचो सगळो केलो आमी विशय आनी कायद्याच्या हाजेर अशें लक्षांत येयलें की इमिजिएटली कोर्टान वचून ताजेर कितें व्हडलेंशें सोल्युशन मेळूंक शकचें ना. इट इज नॉट अ व्हेरी कम्फर्टेबल सोल्युशन. मेळ्ळें तें एकाच वर्साचें मेळटलें, त्यामुळे ताका 1 किंवा 1.5 वर्साचें. तातूंच्यान भायर सरप, भितर वचून तें सगळें सोल्युशन काडून भायर सरता म्हणसरूच 1.5 वर्सां काबार जातली. ऑप्शन करूंक गेले जाल्यार ताका तरेतरेच्यो अडचणी आहा. ह्यो सगळ्यो गजाली एनलायज केल्ल्यो आसा. म्हणून हांव फाल्यां सगळ्या मेंबराचे व्यू हाजेर आयकता आनी ताज्या नंतर मेंबरांची मिटींग केन्ना तरी एसेंब्ली जातकूच इमिजिएटली दवरून हांव वचून त्या कन्सर्न हांकां ब्रिफींग करता आनी तें करून घेवपाचो म्हजो फूल प्रयत्न आसतलो. म्हाका मायनीचें कळटा गेल्या खेपा 2012 जेन्ना हे आयल्ले तेन्ना आमी जवळ जवळ 6,000-7,000 लोकांक ट्रक लोनांच्यान भायर सरपाक मदत केली. Banned only 88 leases. There are many other leases which the government is not taking decision. Files are just pending before the director and the secretariat. Why are those decisions not taken? There are 15 mines which are not all with all clearances, but those other mines decision घेवपाक जाय. At least those 2-3 mines will start. म्हाका खबर ना स्पीकर सर, तुझे डायरेक्टर तुमकां सांगता, सेक्रेटरी तुमकां सांगता जाल्यार. So let decision on those mines at least start. At least something is happening, speaker sir. I don't understand why the fear is there in the director's mind of taking action, speaker sir, and deciding on cases and again keeping it pending, speaker sir. मायनी लिस्ट दी हांव करून घेता.